आज मंगळार 24 तारखेक 12:49 आमकां कॉल आयला की एक शिवोले ओशालान नियर आमचे एक्स-MLA सर दयानंद मांद्रेकर सराच्या घरा कडेन एक व्हडले चाफ्याचे झाड पडलेले आसा आनी वायरी बी तुटल्यात. सो ट्रॅफिक ब्लॉक जालें. सो आमी हांगा ताबडतोब हांगा आयले जाल्यार पळयलें जाल्यार सेम तशेंच जशें आमकां इन्फॉर्मेशन आयला तशेंच आमकां हांगासर आमी नोटीस केला. ऑन द स्पॉट आमी येवन हांगा आमी कटिंगाचें ऑपरेशन स्टार्ट केलें जाल्यार भितर आमी सादारण पावण वरांनी आमी ते क्लियर केलेलें आहा आनी आतां ट्रॅफिक क्लियर जालेली आहा. कसलें सो झाड पडलां आनी डॅमेज कितें जालें? चाफ्याचें झाड. हां, आनी डॅमेज कितें जालें? डॅमेज आमच्या सराचे MLA सराचे कंपाऊंड वॉल कॉलॅप्स जाल्ले तेचेर पडले. हां, आनी कितें? आनी मनशांक कॅज्युअलिटी कांय ना. कोणाक कांय ना. ऑलमोस्ट लॉस कितें? लॉस कितें ते 20-25 हजार.